ही जी टाकी जी आसा ही टाकी मेन म्हणल्यार सांगेज मतदारसंघा पडटा म्हळ्यार कुयणामळ हांगसर आनी हे जे उदक जे सप्लाय जाता ते कुश्टी चानीमळ आंबेमळ कुयणामळ दुदाळ अर्जुना खणकुले हे गांवांक सगळ्यांक सप्लाय जाता आनी गांव जे आसा हे सावड्डी कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा। मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलां की उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा हे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिवायड केल्या। ही उदक येता सांग्यार साकून ही टाकी पडटा सांग्यार पूण लोक जे आसा लोकांक जे उदक जाय हे सगळे लोक सावड्डी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेका लागून आनी तशेंच ऑफिस जे आसा हे आमकां धारबांदोडा जावन आसा। धारबांदोडा हांगसरल्यान 30 किलोमीटर पयस आसा आनी सांग्यार जे आसा हे 7 किलोमीटर लागीं आसा। तरी आसतना आमकां सांग्या वयले हांगसर कांयच सप्लाय म्हणटा तें जायनाच आनी दोगांयले ऑफिसर जे आसा हेंची तालमेल जायना। मेन म्हळ्यार कितें आसा हे हांगसर जे आसा हांगसर ही टाकीची एक नळ एक आसा तेका लागून लोक जे खंय खंयसरल्यान येवन ते नळा कडेन हाडून उदक भरता पूण हे सद्या अशें चालूच आसा। आमी हांव रावता कश्टी आमकां कश्टी गांवांक जो हे आसा उदक जे आसा कश्टी सारकी उदक मेळना आमकां। प्रेशर मेन म्हळ्यार प्रेशर मेळना उदक मेळना म्हणना हांवें कितें केलां आमी कितें केलां की घरा वयर टाकी बसयल्या पूण घरा वयर टाकयांक उदक चडना कित्याक प्रेशर ना। आतां ही पळय टाकी ही टाकी कितली तरी वर्सां पयलीं बांदलेली म्हाका तितली हें ना पूण 25-30 वर्सांतली टाकी बांदलेल्या ती अजून काय रिप्लेस जावना काय जावना। खरें म्हळ्यार हांगसर टाकी जी आसा ही व्हड जावपाची मेन गरज आसा आनी सगळे लोकांक इतले त्रास जाता की आमकां कश्टी नाल्यार उरले जे गांव जे आसा हांकां 2 ते 3 वरां उदक मेळटा। उदक मेळटा तें बरोबर आसा दिसभर मागीर उदक ना आनी मेन म्हळ्यार कितें जावपा आसलें की उदक मेळटा प्रेशरान तरी मेळपा जाय आसलें पूण आमकां प्रेशर नासता। आमी तांकां कितले रिक्वेस्ट केले की तुमी कितें तरी प्रोविजन करा की वयली थोडी घर जी आसा हांकां तरी प्रेशर मेळोनी म्हणून पूण अजून पर्यंत कोण लक्ष घालना काय घालना। सांगे आमदार जो आसा तेका ही खरें म्हळ्यार तेका पडटा ही एरिया त्या सायडीच्यान सावड्डे आमदार म्हणजे तेणी दोगांयनी खंय तरी लक्ष घालपा जाय आनी हे प्रॉब्लेम जो आसा हो खंय तरी सॉल्व करपा जाय। प्रॉब्लेम म्हळ्यार सदांच आमकां कश्टी गांवांक आनी काली पंचायतीक उदकाचे खूब प्रॉब्लेम आसा। जेन्ना गव्हर्मेंटाची आमी पयलीं सी पायपलायन ही सगळी रिन्यू करपाची आनी नवी घालपाची हे सगळें आमी घातलेली आसा। जेन्ना प्रॉब्लेम एक दिसा जावपाक शकता 3 दीस प्रॉब्लेम जाल्यार लोकांचे जिवाचे हाल जातात। आयज लोकांक उदक ना आमी खंयच्यान कशें करून गव्हर्मेंटान टँकर धाडली पण टँकरीचे उदकाचे लोकांचे हें जायना पूण गव्हर्मेंटान म्हाका सांगता की हें सोल्युशन सदांच अशेंच उरत जाल्यार लोकांचे खूब त्रास जातले लोकांचे ते बेगीच्यान बेगीन ही पायपलायन नाजाल्यार एक नवी टाकी अशी म्हणटा ती एक जावपाक जायी आनी जो ही उदकाची समस्या ही सामकी व्हॅनिश जावपाक जायी हे म्हाजे कळकळीची विनंती आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.